नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गृहमंत्री अमित शाह सद्याक आसात आसाम भेटेर. बोडो वाठाराच्या शांतताये खातीर संघर्ष केल्ल्या लोकांची तांणी काडली याद. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आमंत्रणावेल्यान न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आयज पावले दिल्लीत. प्रधानमंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत क्रिस्टोफर लक्सन हांची ही आसा पयलीच भारत भेट. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दिल्लो निवाडो हो सरकारा खातीर बरो. ह्या निवाड्याक लागून नगर नियोजन कायद्यात काय बदल करचे पडटले, नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या माहिती. शिवोलेच्या वीज सेवेत सुधारणा हाडपा खातीर काल विंगड विंगड प्रकल्पांचे जाले उक्तावण. ह्या वेळार वीज मंत्री आणि शिवोलेच्या आमदारा सयत मतदारसंघातले सरपंच आणि सरकारी अधिकारी असले हाजीर. अंत्रुज मालातलो शिगमो जालो दबाजान. विंगड विंगड चित्ररथ आणि कलाकारांनी घेतलो उमेदीन वांटो. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आमंत्रणावेल्यान न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आयज भारत भेटेर दिल्लीत पावल्यात. प्रधानमंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत क्रिस्टोफर लक्सन हांची ही पयलीच भारत भेट आसा. आयज ते विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांकां मेळटले. तांच्या वांगडा न्यूझीलंडाचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळ आसा. हातूंत मंत्री, पत्रकार, व्यावसायिक तशेंच न्यूझीलंडात रावपी प्रवासी भारतीय वांगड्यांचो आस्पाव जाता. फाल्यां ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवपाचे आसात. भारत आनी न्यूझीलंड ह्या दोनूय देशांमदल्या द्विपक्षीय संबंध वाडोवपा हेतान दोनूय फुडाऱ्यां मदीं ह्या वेळार भासाभास जातली. प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 मार्चाक जावपी 10व्या रायसिना वार्तालापांत मुखेल सोयरे आसतले. उपरांत ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांची भेट घेतले. ताचे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयोजीत केल्ल्या अतिथी सन्मान प्रतिभोजनात ते वांटेकार जावपाचे आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेक्स फ्रीडमन हांचे वांगडा केल्लो 3 वरांचो पॉडकास्ट संवाद आयज तांच्या यूट्यूब चॅनलाचेर प्रसारीत जालो. ह्या संवादांत प्रधानमंत्र्यांनी आपल्यो ल्हानपणांतल्यो आनी हिमालयांतल्यो यादी तशेंच सार्वजनीक जिणे विशीं संबंदीत वेगवेगळे विचार मांडल्यात. युवा पिळगी जांकां आयच्या जगात शेणिल्ल्या सारखे दिसता तांकां प्रधानमंत्र्यांनी ह्या पॉडकास्टात कविते वरवीं सल्लो दिला. सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा, जीवन में रात कितनी ही अंधेरी क्यों ना, लेकिन वो रात ही है. सुबह होना तय होता है और इसलिए हमारे में वो पेशेंस चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए. है ये हालत है और मैं हालत के कारण नहीं हूं. ईश्वर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, ये भाव होना चाहिए. और मैं अकेला नहीं हूं, जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है. ये एक अटूट विश्वास होना चाहिए. कठिनाइयां भी कसौटी के लिए हैं. कठिनाइयां मुझे विफल करने के लिए नहीं है. मुसीबतें मुझे मजबूत बनाने के लिए हैं. मुसीबतें मुझे हताश निराश करने के लिए नहीं है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सध्या आसाम भोंवडेर आसात. आज ते गुवाहाटीत अस्तंत वाठारांतल्या मुखेल मंत्र्यांकडेन बसका घेवन न्याय आनी उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतले. ह्या वाठारांत तांणी पुलीस अकादमीचो बुन्यादी फातर बसयल्लो. तशेंच आसाम रायफल्स हस्तांतर समारोपात तांणी वांटो घेतिल्लो. गृहमंत्री अमित शाह हांणी गौतमात ABSUच्या 57व्या वर्सुकी संमेलनाक संबोधित केले. ह्या वेळार तांणी बोडो वाठाराच्या शांती खातीर संघर्ष केल्ल्या लोकांची याद काडली. उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी. आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है. भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और आसाम सरकार ने
1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुखार उलयतना मंत्री अमित शाह हांणी बोडो वाठाराच्या उदरगती खातीर सरकार वचनबद्ध आसा अशें सांगले। शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए एक कांग्रेस पार्टी मेरा मजाक उड़ाती थी कि सब लोग रुक गए, ये बोडोलैंड में शांति नहीं होगी और ये समझौता मजाक हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया। और मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर देगी। गृहमंत्री अमित शाह हांणी एप्रिलांत बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा हांच्या नावान दिल्लीत रस्त्याचे नाव दवरतले अशी घोषणा केली। बताए हुए रास्ते पर जब पूरा बोडोलैंड चल रहा है, तब आज मैं एक घोषणा करने आया हूं। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़े रोड का नाम हमने बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा करने का निर्णय किया है। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपके सभी नेता और सीएम असम की उपस्थिति में वहां पर उनका बस्ट भी लगेगा और वहां पर उनके नाम का भव्य तख्ती लगाने का काम भी हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आता पृथ्वीचेर येता। तांकां आनी तांच्या साथीदारांक परत हाडपाक नासाचे क्रू 10 मिशन अंतरिक्ष स्थानाचेर पावला। केनेडी अंतराळ केंद्रावयल्यान हे मिशन अंतरिक्षात गेला। हातूंत 4 नव्या अंतराळ यात्रींचो आस्पाव आसा। स्थानकाचेर हो प्रयोग फुडें व्हरपाचें काम तांचेर आसा। सुनीता विलियम्स हांच्या बरोबर गेल्ल्या सहकाऱ्यांक रोखडेच पृथ्वीचेर येवपाचे आशिल्ले, मात तंत्रीक आडखळीक लागून तांकां थंय 9 म्हयन्यां वयर काडचे पडले। आता ते रोखडेच पृथ्वीचेर येतात। बोईंग स्टार लायनरा अंतर्गत ते अंतराळात पाविल्ले। पटना बिहारातल्या आपल्या घरात होळीच्या कार्यावळीत आरजेडी फुडारी तेज प्रताप हांणी पुलिसांक नाचपाचो आदेश दिल्लो। ह्या व्हिडिओचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हांणी सांगला की लालू प्रसाद यादव आपल्या वायट कामांक लागून नामनेक पाविल्ले। तांचो चलोय आता तेच करता। लोकांनी अशा लोकांपासून सादूर रावपाक जाय अशें तांणी म्हळां। वो लोग गलत काम के लिए ही जाने जाते हैं। उनके राज में, पिताजी के राज में क्या क्या एक अन्य मार्ग में होता था वो सब आप लोग जानते हैं। तो उनके सुपुत्र हैं, वही ऐसा करते हैं तो गलत क्या करते हैं। और यही बिहार की जनता समझे कि यदि उनके हाथ में सत्ता इसी तरह से चल जाए, हालांकि जाने की उम्मीद नहीं है, तो ऐसा ही होगा कि यहाँ के पदाधिकारियों का, यहाँ के पुलिसकर्मियों को अपने ढंग से यूज करेंगे और नहीं करेंगे तो किसी को सस्पेंड कराने की बात करेंगे। भाजपाचे खासदार दिनेश शर्मा हांणी संभल मशिदीच्या रंगकामाबद्दल उलयतना सांगला की उच्च न्यायालयाची सुचोवणी येवकार करपासारकी आसा। खंयच्याच धर्मीक सुवातेचो अपमान करपाची नीती केंद्र सरकाराची ना आणि राज्य सरकाराची लेगीत ना। देखून न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष आसा आणि ताचे सगळ्यांनी पालन करपाक जाय। हाईकोर्ट का आदेश वो स्वागत योग्य है और सरकार का, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसी भी धर्म स्थल का अपमान करना ये किसी भी प्रकार की नीति ना तो केंद्र की है ना प्रदेश की है। और न्यायालय अगर देता है कि रंगाई पुताई हो तो खूब अच्छी और खूबसूरत रंगाई पुताई, उसमें हर्ज क्या है।
जब न्यायालय आदेश दे रहा है, हाँ न्यायालय इसके बाद जो आदेश अगर करता है, कोई भी आदेश करता है, तो सबको मानना चाहिए। हम समझते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष है और इसको सभी पक्ष को इसका आदर करना चाहिए। संभल वाठाराचे डीएम राजेश पेन्सिया हांणी सांगले की भारतीय पुरातन विभागाची देखरेख ह्या रंगकामाचेर आसा आनी न्यायालयाच्या आदेशानुसारच काम जाता। और हमने जब उनकी बात हुई हमसे तो हमने उनको कहा कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी कभी भी आवश्यकता हो तो हम हमेशा तत्पर हैं। वैसे हमारी फोर्स भी हमेशा तैनात रहती है। जो एंट्री गेट है वहाँ पर भी है, बैक साइड में भी है, एग्जिट गेट के पास भी है, तो सब जगह पे हमारी जो फोर्स है वो तैनात रहती है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उनकी पालना एएसआई करवा रही है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा कायद्यात जाल्ल्या बदलाचेर भासाभास करपाक नवी दिल्लीत एका बसकेचे आयोजन जाले। सहकार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा हांणी ह्या कार्यावळीत उलयतना बदलत्या डिजिटल व्यवहारानुसार कायद्यात सुदारणा जावंक जाय अशें सांगले। हातूंत ल्हान वेवसायिकांचो फुडार पळोवपाक जाय अशें तांणी मुखार म्हळां। कंपटीशन लॉज जो है उसके पीछे का कारण मार्केट के अंदर विशेष तौर से मैं समझता हूं जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को मोनोपोलीज के कारण कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आज भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। पॉपुलेशन वाइज वी आर द बिगेस्ट नाउ, तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है हमारे लॉज का, एक्ट्स का, टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में फेयर कंपटीशन होता है तो उसका मार्केट को भी फायदा होता है, देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। तो इसलिए सस्टेन कंपटीशन रहना चाहिए, किसी की कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। सर आज थोड़ा जल्दी निकलना था। 2 बजे? क्या हुआ राकेश? सर वो वाइफ को लेके जाना था इसलिए। हाँ भाई, शॉपिंग कराना बड़ा जरूरी है। अरे नहीं, मोटरसाइकिल पे घुमाएंगे अपनी वाइफ को। सच्चे मर्द जो है। हाँ मर्द हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट बीवी को लेके जा रहे हैं खून की जांच और चेकअप कराने। आखिर माँ और बच्चे की सेहत का सवाल जो है। वाह, सीखो इससे कुछ। देश उम्मीद से है, करो पोषणम। पिता हो तो राकेश जैसा, इन्हें पता है कि स्वास्थ्य की नियमित जांच और आयरन युक्त फॉलिक एसिड का देना माँ और बच्चों को एनीमिया से बचा सकता है। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। दिल्लीचे नायब राज्यपाल VK सक्सेना, दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता, भौशीक बांदकाम मंत्री प्रवेश वर्मा हांणी आयज यमुना न्हंये लागसार आशिल्ल्या व्हाळांचें निरीक्षण केलें आनी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की दिल्लीत अशे खुबशे प्रदूषित व्हाळ आसात जांचेर आदींच्या सरकारान लक्ष दिवंक ना। ह्या व्हाळांक लागूनच दिल्लीत परत परत हुंवार येता। हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो बारापुला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब
जिस चीज़ों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीजन की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। काल राती उसरा जाल्ल्या एका घडामोडीत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या निर्णयात अचानक बदल केलो आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठान दिल्लो निवाडो हो सरकारा खातीर बरो आसा अशी माहिती दिली। ह्या निवाड्याक लागून नगर नियोजन कायद्यात काय बदल करचे पडटले ताका लागून सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिवपाचो निर्णय स्थगीत दवरला अशें तांणी सांगलें। मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल सांजे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन ही माहिती दिल्या। ह्या वेळार तांणी मुखेलमंत्र्यांक सांगला की न्यायालयान दिल्लो निवाडो हो सरकाराच्या विरोधात ना, तो सरकाराक पूरक आसा। उच्च न्यायालयान जे मत मांडला ताका मतीत धरून नगर नियोजन कायद्यात थोडे बदल करचे पडटले अशें तांणी मुखेलमंत्र्यांक सांगले। 17(2) चे आमकां वेगळ्या तरेचे इंटरप्रिटेशन जे कोर्टान दिल्या त्या वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। गोंयकार आनी गोंयचे लोकांचे 200, 400, 500, 600 स्क्वेअर मिटराची जमिनी बी आशिल्ल्यो जे वेगळ्या तरेन रिजनल प्लॅनान तेका वेगळ्या तरेचे झोनिंग करून ते दवरलेले आनी ते रॅशनलायझेशनच्या नांवान ते वेगळ्या तरेचे एक कितें तरी जाल्ले रिजनल प्लॅनान म्हणून आमी 17(2) वाडलेले हे करेक्शन करपाक। पूण कोर्टान जे कितें आपले इंटरप्रिटेशन दिल्ले आसा ते इंटरप्रिटेशन आमी वी वील ऑनर इट and we will also have a detailed discussion in the board and मागीर कितें गरज पडल्यार आमी करतले। पूण त्याच बरोबर आमी कोर्टाचे निर्णय आनी त्यांनी जे अपोर्ट केला 17(2) आनी म्हाका एकदम खुशी जाता तुमकां सांगपाक की त्यांनी 39A ची स्तुती केल्ली आसा त्या जजमेंटान। एकदम बरी गोष्ट, कारण स्टेट बरे कायदे हाडटा म्हणून ते सिद्ध जाल्ले आसा आनी हे रुल्स आनी बायलॉज जे आसा ते वेगळे तरेन ट्वीक करपाचे कोर्टाचे डायरेक्शन प्रमाणे त्या फ्रेमवर्काचे आधाराचेर आमी ते करतले आनी ते नवे बायलॉज जे येतले जे कोर्टान जे ओवरऑल ब्रॉड गायडलायन्स दिल्ले आसा ते जे फिट जाता ते फिट आमी करपाचो, ते फिट जे जाता that is good. We will see how to deal with those things. What does not fit, we will have to deal with it in a very different way by re-examining each and every issue. गोय सरकार राज्यांत भलायकी सुविधा वाडोवपाचेर भर दिता अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगला। दिवचले भलायकी केंद्रात आयोजित केल्ल्या भलायकी शिबिरात ते उलयताले। ह्या वेळार थळावे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। बरेच लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो। जाय तशे नवे नवे योजना आणि फक्त योजना न्हू, नवे नवे टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स, नवे नवे टेस्ट करपाचे मेकॅनिझम आणि हांगा बी ल्हानशे प्लॅटफॉर्म एबॉट कडेन उलोवन ल्हानशे प्लॅटफॉर्म दिवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो। आनी आमी कितें ठरयला 212 सब हेल्थ सेंटर्स आहा, त्या 212 सब हेल्थ सेंटर्सान आयस्टॅक मशीन उपलब्ध जातली। म्हणजे तुमकां 10 ते 15 टेस्ट तुम्ही थंयचे थंय तुम्ही त्याचा उपयोग करू शकता। तुम्ही आणि पयस दिवपाची गरज पडची ना। साखर पासून तुझे छातीन दुखल्यार बी प्रॉपेलिनाचो टेस्ट थंयचे थंय जातलो। आयज आमकां हेली ट्युरिझम न्हू, मेडिकल खातीर हेलिकॉप्टराचो उपयोग गोंय राज्यांत करपाची गरज आहा। हेजेर बी चर्चा आमची चालू आहा। म्हणजे खंयचे तरी काणकोण जर पेशंट सिरियस असलो ताका डायरेक्टली गोवा मेडिकल कॉलेजान हाडपाक तितको टायम आमी वाचूं शकता। हे काय लक्झरी न्हू, ह्या राज्यान आमी करू शकता। कित्याक हे ल्हान राज्य महाराष्ट्राचे एका ल्हान डिस्ट्रिक्ट पेक्षा सगळ्यात ल्हान हो राज्यान आमी करू शकना जाल्यार आमी कोण करतलो? हे सगळ्या गोष्टी करपाक आमी हे सगळे वाटचाल आनी हेजो रोड मॅप तयार करपाक आमी फुडें सरल्या। अमृत 2.0 ह्या येवजणेखाला दिवचले रोटरी शाळेच्या आवारात पार्क उबारला। गोय राज्य शार उदरगत संस्थेच्या जोड पालवान हे काम जाला।
शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या पार्काचे उक्तावण केले। या वेळार थळावे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। दिवचल वाठारांत साबार लोकां खातीर आनी तांची भलायकी बरी उरपा खातीर असल्या प्रकल्पांची गरज आसा। सरकार ती मान्य करपाक तयार आसा, फकत नगरपालिकेन जागो दाखोवचो पडटलो अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगला। बिचोली क्षेत्रांत आयज तुम्ही पळयल्यार आनी वाळपयच्या क्षेत्रांत की लोकांक कितें जाय, लोकांक एक वेगळे तरेचे लायफस्टायल चेंज आनी लोकांक जाय की एक क्वॉलिटी ऑफ लायफस्टायल। लोकांक दिसता की सांजचे पासय मारपाक गेल्यार एक वॉकवे, वॉकिंग ट्रॅक, सायकलिंग ट्रॅक, हे सगळे गोष्टी एक तरुण पिढी आनी प्लस आमचे एल्डरली सिटिझन्साक एक वेगळे तरेचे एक थॉट प्रोसेस घेवन लोकां मदीं ते तरेचे प्रोजेक्ट्स आमी इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा। आता आमचे वेबकॉसचे आयिल्ले आसात, तांकां आमी कन्सल्टंट म्हणून आमचे ऑन बोर्ड घेतलेले आसा। वेबकॉसाक बी खबर आसतलें की वॉट इज अ लायफस्टायल चेंज, हाउ डू यू इंटिग्रेट अ लायफस्टायल चेंज इन द थॉट प्रोसेस ऑफ द पीपल विथ वॉट एक्चुअली द पीपल वॉन्ट। आनी त्याच बरोबर तेच हांव म्हणटालो की कम्युनिटी खातीर कितें करूंक जाय। आयज भुरगे आसा, महिला आसा, तेंचे खातीर वेगळे एक्टिविटी पॉयंट जाय। एक बिचोली क्षेत्रांत एक वेगळे एक्टिविटी पॉयंट जाय जाल्यार जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान ते पास करपाक काय हरकत ना। या कार्यावळीत उलयतना आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांणी फुडाराक नवे नवे प्रकल्प लोकां खातीर तयार जातले अशें सांगले। तांणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांची उदरगतीच्या कामां खातीर तोखणाय केली। जे आमी अराउंड 4 कोटी म्हणटले, तिसरे जे जातले ते हांगा जे सेतू संगम आसा तो रिवर फ्रंट डेव्हलपमेंट जातलो, एनओसी ऑफाक इश्यू आसा, सो थंय आमी अराउंड 2 कोटी म्हणटले। चौथो आसा आतांच त्यांनी म्हाका सांगला तूं एक बरीशी जागा चूज करून दी, आपूण तुका एक बरोसो वॉकिंग ट्रॅक करता। प्लस आमच्या थोडे कावन्सिलरांचे डिमांड आशिल्ले जे आज सकाळीच दिला, जशें अनिकेतान आमच्या कडेन दिला, अपर्णान दिला, सो ते त्यांनी एग्री केल्ले आसा। म्हाका खबर आसा येता त्या 2 वर्सांक आमची जी सुडा अंदर कितकीशीच कामां जातली आनी ह्या सगळ्या कामांक तुमी कॉपरेट करतले। जो पर्यंत तुमी कॉपरेट करना ही कामां जावंक शकना। अपेक्षा धरता तुमी कॉपरेट करतल्यात। मंत्री आमच्या बरोबर आसा, सरकार अंडर द लिडरशिप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच आमच्या बरोबर आसा। आमी लोक तांच्या फुड्यान वचपाक जाय, आमचे डिमांड घालपाक जाय, तांकां समजोवन दिवपाक जाय आनी ते डेफिनेटली कामां जातली। शिवोलेतल्या वीज सेवेत सुधारणा घडोवन हाडपा खातीर काल विंगड प्रकल्पांचे उक्तावण जाले। या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, शिवोलेच्यो आमदार डिलायला लोबो, जिल्लो पंचायत वांगडी निहारिका मांद्रेकार, हणजुणेचे सरपंच लक्ष्मीकांत चिमुलकार, ओशेलाच्यो सरपंच रेशाल आरोलकार, शिवोलेचे सरपंच संदेश हडफडकार, आसगांवचे सरपंच हनुमंत नाईक, सडयेच्यो सरपंच दीपा पेडणेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी ह्या नव्या प्रकल्पांतल्यान शिवोली मतदारसंघातल्यो वीज समस्या कश्यो सुटाव्यो जातल्यो हाचे विशीं म्हायती दिली। आमच्या सरकारान सबंद गोंयभर नॉट इवन 1% जे आशिल्ले मोर पर्सेंटेज 11 केवी अंडरग्राउंड आमचे चालू जाता। हे दुसऱ्या खंयच्या आमी मर्यादीत रावना। जी सबस्टेशन आसा, जी नवी चालू केली, जी सबस्टेशनां अपग्रेडेशन जाय ती अपग्रेडेशन चालू केले आनी तेच ज्या कडेन शक्य आसा म्युनिसिपल एरिया थंय एलटी अंडरग्राउंड काम चालू केलें। शिवोलेच्या आमदार डिलायला लोबो हांणी शिवोलेत जावपी उदरगतीच्या कामांची ह्या वेळार म्हायती दिली आणि वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांची तोखणाय केली। आमच्या कॉन्ट्रॅक्टर वा पुटू सत्या एंटरप्राइजेस तेका 1 इयराचे टाइम पिरियड दिल्लो आहा। तेच्या पयलेच करतलो बाय 10 मंथ्स, बट स्टील हे सब स्टेशन इनॉग्रेट झाले म्हणटकूच हे लायटीचे प्रश्न आहा। आताच लास्ट पावस पासून आमकां हे लायटीचे फ्लक्च्युएशन झाले खूप कमी आहा। सो हे सब स्टेशन येयले म्हणटकूच अनदर 1 इयर टू गो। आमकां शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर जे इलेक्ट्रिकल लायटीचे प्रश्न आहा ते मोठ्या प्रमाणात सॉल्व जातले। 55 crore 68 lakhs चोडान चोड डेव्हलप करून आमच्या पॉवर मिनिस्टर आणि आमच्या चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर। फोंड्या काल शिगमोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो।
अंत्रूज शिगमोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले। या वेळार पर्यावरण मंत्री रोहन खंवटे, शेतकी मंत्री रवी नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपाचे गोय प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, फोणेचे नगराध्यक्ष आनंद नाईक आणि फोणे शिगमोत्सव समितीचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। पारंपारीक ध्वजाक माळ घालून आणि नाल्ल फोडून शिगमोत्सवाचे उक्तावण जाले। या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगला की गोंयांत शिगमोत्सवाची व्हड परंपरा आसा आणि आमची ही संस्कृताय तिगोवन दवरपा खातीर वावरपाक जाय। ही संस्कृताय आयचे तरणाटे पिळगेक दाखोवन दिवप होच सरकारी पावड्याचेर शिगमो मनोवपा फाटलो उद्देश आसा। शिगमोत्सव आणि कार्निवल सारखे उत्सव लोकांक खोस हाडपी आणि लोककलाकार तसेच तरणाट्यां खातीर एक माची उपलब्ध करून दिवपी उत्सव आसात अशें मुखेलमंत्री उलयले। त्याच पद्धतीत आम्ही कल्चरल टुरिझमात कन्वर्ट करता असताना आम्ही सरकारातल्या वेगवेगळे शिगमोत्सव व वेगवेगळ्या शहरांतल्यान मनोवपाक सुरवात केल्या। एक बरें वातावरण क्रिएट करपा खातीर गोंयभर काणकोण पासून पेडण्यां पर्यंत अशा पद्धतीचो शिगमो सेलिब्रेट करता असताना खरोखरूच मनाक खोस भोगता। बरेच जाण विचारतात की शिगमो आनी कार्निवल करून तुका कितें मेळटा काय म्हणून। शिगमो आनी कार्निवल करून आमचा हॅपीनेस इंडेक्स गोंयांतलो वाडटा हे सांगता असताना म्हाका खोस भोगता। खऱ्या अर्थात आमी लोकांच्या मनांत हांव पळयता की बारीक लोक सुद्धा दीसभर काम करता पण त्या शिगम्याच्या रोमांत मेळापाटी नाचपा खातीर खंयसरूच ते चुकना। म्हणजे पूर्ण परत रातभर नाचून सकाळी उठूनय कामाक वतात पण एक आनंद व्यक्त करतात, एक नाचता हो एक मनांतल्यान आयिल्ली भावना आसा। शिगमोत्सवात गोयचे सांस्कृतिक दायज राखून उरता। अंत्रुजातल्या शिगमोत्सवाक लोकांचो आणि कलाकारांचो उफाड प्रतिसाद मेळ्ळो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगले। प्रायज मनी वाडयल्ले आशिल्ले चित्ररथ जावं रोमटामेलाचे फुडल्या वर्सां वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो, जातूंतल्यान ते प्रोत्साहन आमच्या लोकांक मेळप जे कोण भाग घेतात। सुरवात जाल्ली आसा तातूंतल्यान एक चित्ररथ आनी जे आमचे रोमटान ते सगळे भाग घेतले सगळ्यांक करतात तशेंच आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। शिगमो उत्सव सुरू जाता तर समस्त गोंयकारांक हाची शुभेच्छा दिता आणि ह्या 15 दिसांचो सगळ्यांनी आस्पाव घेवचो। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 36.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। घरमंत्री अमित शहा सद्याक आसात आसाम भेटेर। बोडो वाठाराच्या शांतताये खातीर संघर्ष केल्ल्या लोकांची तांणी काडली याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आमंत्रणावेल्यान न्यूझीलंडाचे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आयज पावले दिल्लीत। प्रधानमंत्री पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत क्रिस्टोफर लक्सन हांची ही आसा पयलीच भारत भेट। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठान दिल्लो निवाडो हो सरकारा खातीर बरो। या निवाड्याक लागून नगर नियोजन कायद्यात काय बदल करचे पडटले, नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली माहिती। शिवोलेच्या वीज सेवेत सुधारणा हाडपा खातीर काल विंगड प्रकल्पांचे जाले उक्तावण। या वेळार वीज मंत्री आणि शिवोलेच्या आमदारां सयत मतदारसंघातले सरपंच आणि सरकारी अधिकारी असले हाजीर। अंत्रुज म्हालातलो शिगमोत्सव जालो दबाजान। विंगड चित्ररथ आणि कलाकारांनी घेतलो उमेदीन वांटो। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुमकां पळोवपाक मेळटा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला जाचे नाव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।